पापियां तुरे निर्भाग्या आय 22 पान 119 आय 22 पेज 129. पापियां तुरे निर्भाग्या Babia em bonan paushi Sasna Babia em bonan paushi Dorani Geskai Babia Agasumurshi Tu Sorte greveshi Tu jogorio devun babia sorte greveshi. सगळ्यांक बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक बरे भलायके पासत आमी मागता. रवींद्र आनीक वासुंधरा वेरकणकर तांचे पासत मागुया बरे भलायके पासत. तशें मावकलायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता एलेना अफोन्सो देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. काडूस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. एडेलिना गॉमिस, जॉन पिशोत, रोमानो पिशोत, जुसेफ मारिया दिकुना, लॉरेन्स दिकुना, टॉमस फारिया, मारियो फारिया, फिलोमेना कार्डोसो, जुसेफ फाल्काम आनी कामिलो फाल्काम. हे भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच धावेचीं भुरगीं आपले परिक्षेक जबाब दितात तांचे पासत मागुया. हांचे झूज चालू आसा आनी वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळ्या तरेचे प्रस्न उप्रासले आसात ते सुटावे जावं झूज सोंपूंक शांती समाधान जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. आयज प्राचीन काळाचो 5वो आयतार. आयज आमी विशय घेतला जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हूण. विश्वास जेवन बरवांचो गोट करुया. आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो आनी खात्री दिता. पुनर्जिवनपण आमच्या धर्माचें तशीच भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. आयज आमच्या 2 प्रार्थनान बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलो आयतार. जिविताचे सगळे परिस्थितीन आमी पुनर्जिवनपणाच्या भावार्थान बरवंशान आनी खात्रेन जिवंक हे मिसाचे पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर जागोय म्हूण जेजू लागीं मागुया. जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत ताचेर विस्वास दवरून बरवशान पावलां मारूंक आयचो सेवा दवर आमकां आपयता. तरीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो कुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध.
हे बसोत बागेवन सुद्दां सांगवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमच्या पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको क्रिसा काकूतको क्रिसा काकूतको सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको. प्रार्थुया तळसो बिडवगीस रावन तुमचे कास्की तेसां तेवा मुखार दवरात. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या पुतान संवसाराचो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तुज्या सादारण त्याच मोगाचे वाटेन काळजाचे उर्बेन चलूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्तांव वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येतें राजबोध चलयता सासणाच्या सासणाक. इसिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचे फोंड उगडूंक वेतां. तुमकां म्हजे पोरचे तुमच्या फोंडांतलीं उठूंक आनी इस्रायलाच्या देसान नव्यान पावूंक वेतां. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उकोडटलों आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां उठयतलो म्हजे पोरचे तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कोलोन येतलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी परतून तुमच्या काशा देशांत हांव तुमकां शांतीन रावूंक दितलो. आनी हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सर्वेस्पोर देव अशें उलयता. सर्वेस्पोराचें उतर. उपकार आमचो जबाब गावून जातलो. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. ताच्या हातांत आसा काकूत तारोणाची बोरती. अनेक फावटी गावया. ताच्या हातांत आसा काकूत तारोणाची बोरती. खोल खोल कोंडान पडलां, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? जबाब. ताच्या हातांत आसा काकूत तारोणाची बोरती. पूण पातकाक बोगसोणें मेलता तुजे सोवें. म्हणून परमेस्परा आमी बोसतांव तुका. परमेस्पराची वाट हांव पळेनूच आसा. ताच्या उतरार पातयोन ओतमो म्हजो रावता. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकूत
फांतोड पावत राखणो आशेन आसा त्या वोन म्हजो ओत्मो दोनयांक आवंड्योन रावता विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो पोरोम इस्वराचेर सोबाब ताच्या हातांत आसा काकू तारोणाची वर्दी ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारोनाची बोरती इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो सोबाब ताच्या हातांत आसा काकू तारोणाची वर्दी बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावां भयणीनो कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे चलता ती देवाक मानून नजो पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे न्हय तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराट करून जियेता खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात पूण जोर तोर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता तुमचे कुडीचे मोदे लेगून जाल्या जाल्यार तोरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत जाणें जेजूक मरणांतल्यान नव्यान जिवन केलां त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराट करून जियेता अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो जिवन केला तोच तुमचे सवे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवंत करतलो सर्वेस्पराचें उतर देवाचे ओळखा उद्गार सोमी म्हणटा पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मोडचो ना Sorvispo तुमचे सवे आसून आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जुआवा परमणे शुभवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडींत आसलो तो मारी आनी तिचे भयणी माता बरोबर बेतानिया गांवांत रावतालो हे मारयेन सुम्यांक परमळाच्या तेलान माखलोलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसलोले तिचो भाव लाजार बरो नासलो देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना ही खबर आयकून जेजून मुळे हे पिडेन तो मरचो ना ती देवाच्या मानाक आयल्या तिचे वरवीं देवाच्या पुताक मोहिमा मेळूंक जाय मार्ता तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तरी आसलो ते सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हळें आनीक एक पावट जुदेयांत वचुया शिसांनी जबाब दिलो गुरुजी निकतेच पर्यान जुदेव तुका फातरावंक कोत्ताले आनी तूं परत थंय वेताय जेजून पोत्तीपाड केलो एका दिसाक 12 तास आसात की ना दिसाचो चलता ताचे पांय आदोळनात कित्याक तो ह्या संवसाराचो उजवाड देखता
पूण कोण रातचो चलता जाल्यार ताचे पांय आडोळटात, कित्याक ताका उजवाड ना. अशें उलोवन जातूच ताणें तांकां म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका म्हळें, सुम्या, तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां सारकें सांगलें, लाजार मेलो, आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत कुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो विस्वास घोड जातलो. पूण तांगेर वचुया. जोवडो म्हणलोल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हळें, आमी वचुया, ताचे बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडांत घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुसल्याक लागींच आसले, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांतूच बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका पोत्तीपाड केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हळें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. अशें म्हणटूच ती आपले भयणीक आपोवंक गेली आनी तिका ल्हुवान म्हळें, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका सोदता. हें आयकून ती रोखडी सुटली आनी ताची सोयशी गेली. जेजू आजून ग्रामांत पावूंक नासलो, पूण मार्ता ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तिका घरांत बुजवण दितालो तो सुदेव लोक. मारिया बेगीनच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती फोडा सोशी रडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेलो. जेजू आसलो थंय पावतूच ताका पळोवन मारिया ताच्या पांयां पडली. तिणें म्हळें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया आनी तिचे सांगाती आयलोलो तो सुदेव लोक रडटाली ती पळोवन जेजू भोव कोंतीपोरीत जावन आपुणूय सगळोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? तांणी ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून सुदैवानी म्हळें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करी. पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुड्ड्याचे दोळे उगडले, तो ताच्यान हाका मन्नांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खोंतीचो हुस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातोर ओडलोली. जेजून म्हळें, फातोर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हळें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटूच तांणी फातोर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हळें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो, पूण हांगा आसतल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सोत मानचे खातीर हांव असो उलयतां. हें म्हणटूच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, लाजार भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळ्यांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुल्लोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या सुदैवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो.
सोम्याचे शुवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. सोमी म्हणटा पुनोज्योनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मोडचो ना. म्हजे भयण बानो, आयचीं तिनूय वाचपां आमकां नव्या जिविता विशीं बरबसो दिता. नव्या जिविताचेर भावाट दवरून जिवंक, पुनोज्योनपणाचेर भावाट आनी विस्वास दवरून जिवंक आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एजिकियल प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव आपले इस्रायल पोजेक एक किरीत संदेश दिता. आनी कितें घडलोलें? इस्रायल पोजाक बाबिलोनींत निर्वाशीत जाली. दुस्मानांनी तांचेर आक्रमण करून तांकां आपल्या देशांत थंयसर व्हेल्लीं आनीक गुलामपणांत थंयसर दवरलेलीं. आनी गुलामपणाचें जिवीत तीं जियेतालीं तेन्ना तांच्या जिविताचो बरवसो उणो जाल्लो. जिवीत जिवपाची उमेद काबार जाल्ली. पातक तांच्या जिवितांत भितर सरलोलें आनीक ओत्मीक वाटेन तीं कश्टवतालीं. आनी तांकां दिसतालें सर्वेस्परा देवान तांकां सोडलीं म्हूण. आनी हे भाशेन म्हजी भयण मानू तीं थंयसर कश्टवतालीं, वळवळटालीं. तेन्ना सर्वेस्पर देव एजिकियल प्रवाद्या वरवीं तांकां संदेश पाठयता आनी म्हणटा, हे फोंडांतली हांव तुमकां भायर काडटलों. परतून तुमकां हांव इस्रायल देशांत, ह्या बासाल्या देशांत हाडटलों आनी तुमकां शांतीन जिवंक हांव दितलों. म्हजी भयण मानू, कसले फोंडांत तीं आसलीं? गुलामपणाच्या फोंडांत आसलीं, बेरादीच्या फोंडांत आसलीं, पातकाच्या फोंडांत तीं आसलीं आनी ओत्मीक वाटेन तीं कश्टवतालीं. आनी हातूंतलीं सर्वेस्पर देव तांकां काडून परत तांच्या देशांत हाडटलो आनी शांती दितलो म्हूण भासायता. आयज आमच्या जिवितांत म्हजी भयण मानू अशेंच कितें घडटा. असलें दूख, कोश्ट, पिडा, भिरांत आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमकां एके पावटी दिसता देवान आमकां साडल्यांत आनीक देव आमची परवा करिना. पूण अशें ना. देव आमचे बरोबर आसा आनी देव आमकां सगल्या वायटांतली निवारता आनी सगल्या तरेच्या फोंडांतली आमकां भायर काडटा आनीक ही शांती, ही कुशालकाय, हें नवें जिवीत देव आमकां फाव करता. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिट्टे वेलें वाचप. कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणें चलतात तीं देवाक मानून वचो. पूण देवाच्या आत्म्यान तीं चलतात तीं देवाक मानवतात. आनी देवान जो दिल्लो आत्मो आसा तो आत्मो घेवन आपलें जिवीत जियेतात. तीं आपलें जिवीत कुशालकायेन, शांतीन आनी बरेपणान जिवंक पावतात. तर म्हजी भयण मानू, हो देवान आमकां आपलो आत्मो दिल्लो आसा आनी कुडीच्यो वंदावण्यो जायत्यो आसात. जावं राग घेवन रावता, जावं कुडनाटकाय आसा, जावं आपस्वार्थीपण. पूण जेन्ना आमी आत्मो देवान दिल्लो आत्मीक जिवीत, आत्म्याचें जिवीत आमी जियेता तेन्ना म्हजी भयण मानू शांती, समाधान, सोंसणीकाय, कुशालकाय, बरेपण, जी आत्म्याची देणी आसात आनी जी आत्म्याची फळां आसात ती आमी जिवंक पावता. तर गरज आसा म्हजी भयण मानू कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणें जिवचे बदलेक जो देवान आमकां आत्मो दिल्लो आसा ताच्या हातांत आमचें जिवीत घालून ह्या आत्म्यान आमचें जिवीत जिवंक. आनी जितली देवाच्या आत्म्यान आत्मो दिल्लो दिल्लें जिवीत आमी जियेतल्या तेन्ना कुशालकायेन, शांतीन आमचें जिवीत आमी जिवंक पावतले. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना 4 वस्तू म्हजी भयण मानू आमकां नियाळूंक मेवतात. पयली वस्त द टायमींग, वेळ. जेजू खबर मेवता लाजार ताचो इस सोंपला म्हूण. पूण जेजू कितें करता? थंयसरूय आनीक 2 दीस रावता आनी उपरांत जेजू थंयसर वेता. म्हजी भयण मानू एक एक पावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता देव केन्ना म्हाका दितलो, कित्याक देव म्हाका इतलो
दिवंक वेळ कोत्ता. कित्याक देव म्हज्या जिवितांत बरेपण हाडिना. कितले म्हूण हांवें कोस सोंसपाचें, कितले म्हूण हांवें वळवळपाचें. केन्ना देव म्हाका दितलो, केन्ना देव म्हाका पावतलो. म्हजे बहीण मानो, देवाचो वेळ देव जाणा, आनी देवाचो वेळ म्हणटा तो बरो वेळ. देव जाणा आमकां केन्ना कितें दिवंक जाय, देव जाणा आमकां केन्ना कशें दिवंक जाय, आनी देव जाणा आमकां कितें दिवंक जाय आनी कितलें दिवंक जाय. तर देवाच्या वेळाचेर पात येवन जिवंक गरजेचें. हो वेळ जाय तो आसलो आनी त्या वेळांत म्हज भयण मानो मार्ता मारिया देवाचेर विस्वास धरून तिची येतात. दुसरी वोस म्हज भयण मानो आमी पळयता जेन्ना जेजू थंयसर पावलो, मार्ता मारिया आनी दुसरी भावा भयणां रडटालीं. आनी जेजू लाजाराच्या फोंडार पावलो तेन्ना जेजू रडलो, तरतल्लो तो आनी दुखांनी रडलो. कितें दाखयता म्हज भयण मानो, देव हो जेजू आमच्या जण एकल्याच्या कोश्टांत दुखांत वांटो घेता. आमी जेन्ना कश्टवता तेन्ना, आमी जेन्ना पिडेंत आसा तेन्ना जेजू आमकां साडिना, आमचे सोशिलो पयस वचना. जेन्ना आमी दुखां गळयता तेन्ना देखून तो जेजू ही आमची दुखां पुसता. एके भाशेन आमचे बरोबर तोवूय रडटा, तोवूय कश्टवता. सो आमच्या जण एकल्याच्या दुखांत कोश्टांत जेजू वांटो घेता. तिसरी वोस म्हज भयण म्हणून आमी पळयता ती म्हणल्यार भावार्थ. मार्ता जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरता. आनी देखूनच कितें घडटा, मिलाग्री घडटा, मिलाग्री घडटा. आयज आमच्या जिवितांत जर म्हज भयण मानो जेजूचेर कोल भावार्थ तरी दवरून जियेलीं, ओ विस्वास देवाचेर तरी दवरून जियेलीं जाल्यार दर दिसाक म्हज भयण मानो व्हड व्हड मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत घडटल्यो. जेजू मार्ताक म्हणटा, तूं जर विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. आमचो भावार्थ म्हज भयण मानो गोठ जालो जाल्यार आनी विस्वासान आमी गोठ रावलीं जाल्यार दर दिसाक देवाची जायती महिमा आनी जायत्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत आनी पळोवंक पावतल्यो. आनी निमाणी वोस म्हज भयण मानो गरजेची ती म्हणल्यार जेजू कितें कोत्ता, जेजू म्हणटा लाजार भायर सर, लाजार भायर सर. आनीक फोंडांतलो लाजार भायर सरता. आयज मोगाची भयण मानो तो जेजू आमच्या जण एकल्याचें नांव घेवन म्हणटा भायर सर, भायर सर. कित्यातलो भायर सर? जे फोंडांत हांव आसा त्या फोंडांतलो भायर सर. कसले फोंडांत गोडेगांव आसा काय? गोडेगांव पातकाच्या फोंडांत आसा, गोडेगांव बिरांतीच्या फोंडांत आसा, गोडेगांव आपसुवार्तीच्या फोंडांत आसा. जो हांव ओतमीक वाटेन म्हजें जिवीत उणें जाल्लें आसा, ओ कोश्टाच्या फोंडांत आसा, ओ पिडेंतल्या फोंडांत आसा. हे सगळे फोंडांतलो जेजू आमच्या जण एकल्याचें नांव घेवन म्हणटा भायर सर. आनी फोंडांतले जर भायर सरतले जाल्यार कितें गरजेचें? जेजून कितें सांगलें? लाजार भायर सरचे आदीं फोंडाक जो फातोर लायलोलो आसा तो फातोर कुशीन काड, फातोर कुशीन काड. आनी आयज आमच्या जिवितांतले फातोर आसात ते आमी कुशीन काडूंक गरजेचे. कसले फातोर? जावं घोडेक व्हडपणाचो फातोर, जावं घोडेक आपस्वार्थीपणाचो फातोर, जावं घोडेक जे पातक हांव कोत्ता ते म्हाका सुयेचें पडलेलें आसा, हॅबीट जाल्लें आसा, तो घोडेक फातोर. सो वेगवेगळे तरेचे फातोर आसात. ते आमच्या जिवितांतले आमी काडुया आनी जे फोंडांत हांव पडलेलो आसा ते फोंडांतले आमी भायर सरुया. आनीक जेजू जे आमकां नवें जिवीत दिता, शांतीन भरलेलें जिवीत दिता, कुशालकायेचें जिवीत दिता, तें जिवूंक आमी वावरया. तर म्हज भयण मानो जेजू आमकां सगल्यांक हें नवें जिवीत, सासणीक जिवीत, कुशाल जिवीत, शांतीन भरलेलें जिवीत फाव कोत्ता. सो आमच्या जिवितांतले जे फोंड आसात ते फोंडांतले आमी भायर सरून हीच देव दिता तें जिवीत आमी जिवंक आनीक देवाचो ओतमो आमकां चलयता ते भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत जिवन हें कुशाल जिवीत, शांतीचें जिवीत आनीक एका दिसाक हें स्वर्गीच्या राज्यांत वो सासणीक जिविताची वांगडी आमी जावंक वावरूंक तेच पापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.
सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पोतबिदार बापा, स्वर्गार पितीच्या रुचणार आनी जेस क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरज सामावलो, आकवार मरिताय सामलो, पोसपिला तकाल ताणें कोस सोसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला, स्वर्गाक सोडलो, सोर पोतबेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तुवें तांची बियान मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे खात्रीन जिवंक आनी आपले जिविताचे देखींतल्यान आपले परजेक पुनर्जीवनपणाची खात्री तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार वापरतना पयले सुवातेर परजेची मागणी तांणी आयकूंक, तशेंच मनशाचेर मरण आनी सृश्टीचेर निसंतोण हाडटली उदरगत बंद करूंक, मनशाचें जिवीत राखतली आनी सृश्टीचो सांबाळ करतली येवजण तांणी मांडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमी आमचें जिवीत जियेतना जिवितान येतले कोश त्रास पुनर्जीवनपणाचे खात्रेन फुडो करूंक आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ कोल रिगूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बुकेन आनी पिड्येन व्हडले सोंसतल्या पासत मागुया. तांचे सावे हुस्को दाखोवंक, तांकां आदार दिवंक, तांचो बरवसो आमी जिवत दवरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बापायन थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या, तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेलें मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेठून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. सी 30 पान 40 सी 33 पेज 42. आमी नवो श्लोक गावचो. सर्वेस्वरा मानून घे आमची सर्वेस्वरा मानून घे आमची दाना. नवो por आमच्यो कुडी पुनर्जीवन बाबा. por आमच्यो कुडी पुनर्जीवन बाबा. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर पदवेदार देवा, आमच्या मागणी आयकून घे.
क्रिस्ती बाबार्थ्याच्या उजवाड्यान भरलोल्या त्या तुझ्या सेवकांक ह्या बलिदाना वरवीं तोल निर्मळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यासूं तुमची काल संभारात. आम्ही ती सर्वेस्परात आहे वार्ता. सोर्बेस्पोराक आमचे देवाक तीन वासूया. वय वर्ष आम्ही करून खावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बाप्पा सोर पोदबेदना सासनाचे देवा. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो काय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो कोरो मनीस देखून आपल्या इश्टा लाजारा पासत रडलो आनी सासनाचो देव जाल्ल्यान ताका ताणें फोंडांतलो उठयलो. तशें मनशा कुळाची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार तुजी महिमा वखणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dovaraco sorbespor Teu, Sorgani somsar poля, Tucia voivovan, Odsana avut sorgi, Sorbespora cenavi, Eta to subagi. Hosanna usorgi. सोर्बेस्परा कोरोस पवित्र तूं सोकल्या पवित्रपणाची सोद देखून दोआ परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मोरान सोसूंक आपकोशेन तो परा दिनसालो तेदना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सो आनी मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बावट्टाचो गुट. Sumiami Rolokata Arieka Svitle Pieta Title Bovi Tu Voro Tesoro Tuce Moro Korkota. देखून सर्वेस्परा सोमया जीवच्या मरणाची आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सर्वांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपण कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशेन उतरून गेल्ल्या ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. हांच्या काकृतीन ओतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाचे मायस सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुसेवास, सान मिंगेल, सान फ्रांसीस शावेर सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदबेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. Amen.
देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुमच्या पयस शुभेच्या भावाटाचेर दिसकार. आनी तुजे कशे परमतिका शांती दिया तूं सकाळीक वटान सांबाळ. तुजी येता राजभूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, फुडें कुतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या 561. D26 पेज 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या Turai tu kasur
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, क्रिस्ताची कूड रगत शिवून आमी तुका एकवटल्या. ताच्या सांद्यामध्ये आमकां सदांच लेखूंक फाव कर म्हूण मागता. तुजी येतें राजपद चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. बसूया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 99,300. वेनसडे कलेक्शन जालां 11,530 रुपीज. फ्रायडे कलेक्शन जालां 13,980 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं आनी देवान तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. SSVP ह्या संस्थेचें कलेक्शन जालां 31,947. तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं. आयज सांजे सांतोस पासूस कांदार कुरीस आसतलो. दोबाजीक मीस सांजे 5 वाजता. मिसा उपरांत पुरसांव भोगतीन पुरसांवांत आमी वांटो घेवया. तशेंच कॉन्फ्रारी आमची मांडावळ करतल्या. पुरसांवाची जी वाट आसा ती नितळ तुमी दवरची आनी बरे भाशेन भोगतीपणी आयच्या सांजेच्या दिसाक कांदार जेजूच्या कांदार कुरीस ह्या पासांत आमी भोगतीपणी वांटो घेवया. मार्चाचे 27वे शुक्रार दीस सांजे कुर्साची वाट इगोची बाय उपरांत मीस मांडावळ करूंक आमाराल ओडलेंबाट 3 विमन ऑफ होप. 6:30 वाजता एडोरेशन प्रिचिंग लेईंग ऑफ हँड्स अँड प्रेयर फॉर हिलिंग डिलिव्हरन्स आनी ब्लेसिंग आसतलें. थीम आसतली वुमन बिहोल्ड युअर सन बिहोल्ड युअर मदर. वस्तरे हो तुजो पूत ही तुजी आवय ह्या उतरांचेर नियाळ जातलो. सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. निमाणो शुक्रार आमकां मेवता नियाळ करूंक आनी जेजू सांगाताक वेळ सारूंक. जायतीं भावां भयणां दर शुक्राराक आयल्यांत आनीक आपणाक पेखवणी घेवन ते वेतात जिवितांत शांती कुशालकाय. तर तुमी येवचें आनीक जे कोण वांटो घेतालीं ताणें दुसऱ्यांकूय सांगचें. जो अनुभव आमकां मेवता देवाचो जावं शांती मेवता कुशालकाय मेवता ते आमी दुसऱ्या लागीं आमी वांटूंक जाय आनी तांकांय हो देवाचो अनुभव आमी दिवंक वावरूंक जाय. मार्चाचे 28वे सोनवारा दीस सांजे इंग्लीश मीस आसचें ना कित्याक त्या दिसाक आमचो ऑपेरेटा आसा. 7:30 सुरू जातलो आनीक इंग्लीश भाशेन मीस आयतारा दीस सकाळीं 9:15 वाजता जातलें. आमचो ऑपेरेटा दिस्तूत 7:30 वाजता सुरू जातलो फॉर्मोन आनीक तातूंत आमी पळयतले कशे तरेन जेजूचेर रातच्या वेळार ह्या ओनितीचें फॉर्मोन मारलें. आमच्या जिवितांत एक पावटी वेगवेगळे तरेचीं दुसरीं आमचे फॉर्मोनां मारतात. असल्या वेळार आमी कितें करचें कशे तरेन फुडो करचो हें आमकां सगळें नियाळूंक बोवाळान करपा मेवतली. टिकेट ना फ्री तो पूण मोजबीन मानून त्या दिसाक आमी लव ऑफरींग करतले आनी तशेंच आमकां जाय त्या भावा भयणांनी दुडवांचो आदार दिल्लो आसा तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. कोणूय तरी दिवंक सोदता जाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन दिवचें नाजाल्यार पातिकाराक तुमी मेवचें. आतां कितलें दिवपाचें तुमी कितलें दितात तें आमी घेतात. ओके थोडें देखून तें आमकां उपकारता कित्याक जाय तो बारीक बारीक देखून वावर आसता थंयसर दूड मोडूंक जाय. सो उदार मनान जें तुमी घेतले आमी तें घेता आनीक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी वावराचेर पडूं म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक मार्चाचे 19वेर रामाचो व जेजूच्या कोश्टांचो आयतार ताळयांचेर आशिर्वाद आसतलो. बायज सकाळीं 7:45 AM आनी मागीर उपरांत मिसाचें बलिदान. सांजेर मीस 4 वाजता आसतलें. उपरांत गांवांत कुर्साची वाट आख्ख्या गांवांत आमी ही कुर्साची वाट करता. सो पयलें 4 वाजता मिसाचें बलिदान आनी मागीर ही कुर्साची वाट जातली. सांतिसिमो वाड्यान सुरू जातली आनी इगोर्जी लागीं सोंपतली. मागणें तेस गायनां करूंक भोगतीन हे कुर्साचे वाटेन आमी वांटो घेवया. मांडावळ करूंक PPC मेंबर्स सुमार 7 किलोमिटर आसा. 7 किलोमिटर उदकाची वेवस्था आमी करतले पूण
तुमी तुमची उदकाची बॉटल घेवन आयली जाल्यार बऱ्याक पडटलें. तर बरे भाशेन भक्तीपणी येता त्या आयताराक आमी हे कुळसाचे वाटेंत वांटो घेवया. मार्साचे 30 आनी 31 सोमार आनी मंगळार पडटा. लँटन रिट्रीट आसतलो. फादर कायतानो दोरादो आमकां आदार दितलो, फादर कॅजीब. आनी किरीत भाशेन प्रिचींग, हिलींग आनीक डिलिव्हरन्स आसतलें. तुमी सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. आनीक हांव म्हणटा ते भाशेन बसात, जस्ट सरेंडर एवरीथींग इन द हँड्स ऑफ गॉड. डोंट से एनीथींग. एके पावटी दिसता कांय नाका, कित्याक वचपाचें, बेजार येतली आनी कितें ना. जस्ट कम, सीट आनीक सरेंडर कर. आनी जी जेजू शांती दिता, जेजू हात तुका लायता, जेजू हात लावंक दी. सांजे 6 ते 9 वाजता पर्यंत जातलें. सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. आनी हो रितीर आमचो भायर जातलो. आमी माटो घालतले, कदेलां बी सगलें वेवस्था केल्ली आसतली, उदकाची बी. सो तुमी वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता दुर्गावाडी, 8 वाजता पेपिसी, 9:15 वाजता कॅटेगिस्ट आनी 4 वाजता विमन ऑफ होप. म्हज्या भयण भावनो, 19 आमची कुमसारां जालीं. अजून जरी कोण कुमसार जावंक ना जाल्यार ह्या दिसांनी दुसऱ्या इगोर्जांनी कुमसार आसात. म्हाका दिसता कारांत जाली 25 तारखेर आसा. सगळ्यान तर जावंक ना जाल्यार तुमी थंयसर वचून जावची, नाजाल्यार आमी हांगासर आसात, तुमी कुमसार जावंक जाता. तशेंच त्या दिसाक 12 पाद्री आमच्या सांगाताक आसले, तांकां आमी जेवण केल्लें. आनी थोड्या कुटुंबांनी आमकां एक आयटम दिलो जेवणाचो. तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सर्वेस्परा तुजे काकलुतीच्या देण्याक अत्रेकतले. तुजे पोरजेचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या प्रेरणान ती आशेतात तें तुज्या उदारपणान तिका मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आनी सोद पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुंवराव देवाचे पोदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F17 पवित्र बेट मिसाची पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची जाली कोबाल. स्वर्गीचे सुख देवले आमच्या काळजात. दुनिया आमची तुका सांबाळ. Eloi muro mola vorto ukrar. Urlanci calza tuce altar. Lui beton tuka soplo am soval. Am ce mis venaz, dau ce